Welcome to the Garden of Glory. मोगाळ भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज आमी कार्म सायबिणीची परब करता. तर कार्म हें उतर कशें आयलें जायत? कार्म उतर कार्मेल दोंगरावेल्यान येता. कार्मेल दोंगर जावन आसा एक सुपुल्लो दोंगर सिरिया देसांत. ह्या कार्मेल दोंगरार एलिजा प्रवाद्यान इस्रायल पोरजे पासत मागलें. इस्रायल पोरजेचो भावार्थ एकाच देवाचेर थीर घोट केलो. ही कार्म सायबिणीची परब कार्मेलीत मोटवाशांक लागून सुरू जाली आनी हे मोटवाशी मोदल्या युगांत कार्मेल दोंगरार रावताले. आख्खी इगोर्ज मात कार्म सायबिणीची परब जुलयाच्या 16वेर म्हटल्यार आयज सोमरोमता. तर सगळ्यांक तुमकां कार्मेल सायबिणीची फेस्ताची परबी. झकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे धुवे गायोन कोर आनी खुशाल जा. हो पळय हांव येतां, तुजे मोदें ठिकाण करूंक येता असो उलोयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पोराक एकटवतलीं. ती ताची पोरजां जातली, पूण तो तुमचे मोदें ठिकाण करून रावतलो आनी दोळबारांच्या सर्वेस्पोरान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसांत आपलें दायज कशें सर्वेस्पोर जुदाक सांबाळतलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपलें खाशाचें करून घेतलो. आख्खें मनशाकूळ सर्वेस्पोरा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतावन उठून येता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवासोवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगळ्यो पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सोर बोळिश्टान म्हाका केलीं ओजापां. पवित्र ओर्चीत सोदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवासोवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्यांथाय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मोनांत गर्व धरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवासोवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरा वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवासोवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. आब्रामाक आनी ताच्या धूव पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवासोवे मुरगोडटा. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात तीं सगळीं सुभागी.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकां कडेन उलोयत आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून चोरली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयज आमी कार्म सायबिणीची परब समोरमता. मोठवो नियाळ करुया. जानेराचे पयलेर आमी भाग्यवंत आंकवार मारिया देवाचे मातेची परब करता आनी आयज कार्म सायबिणीची परब. तर सायबिणी कितल्यो असो प्रश्न कोणाकूय येत. सायबीण फकत एकूच, पूण वेगवेगळ्या नांवांनी आमी तिका उलो मारता. आमची कार्म सायबीण आदाराची सायबीण. मनशांची सोडवण करूंक तिणें आपल्या पुताक जेजूक आदार दिलो. आंकवार मारयेन आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक आदार दिलो. तिका गमता की आपले मावशे भयणीक गरज म्हूण. आंकवार मारिया आपूण व्हड म्हूण चिंतिना, पूण आपले मावशे भयणीक आदार दिवंक धांवता. काना गांवांत लग्न आसलें, सोरो सोंपलो. सगळ्यांक आकांत, कोणेच तिचे थंय मागूंक ना. आंकवार मारिया आदाराक पावता. हे भाशेन कसलेय गरजेक आदार दिवपाची आवय ती. कार्म सायबीण आमकां सांगता तिचे भाशेन आमी सदांकाल आदार दिवपी जावं. आतां आमकांच एक विचार करुया. कितले पासून आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता? कितले पासून आमकां दुसऱ्यांचें पडलां? जर तर सायबिणीचो मोग आमकां आसा, आमी हो पेल्याचो मोग एकामेका थंय दिसूंक जाय. जायते पावटी भायल्यान आमी मोग दाखयता, पूण घरांत विसरता. तर आमी आमच्या आवय लागीं मागुया. तिचे भाशेन आमी खालती जावं आनी मायेमोगाची मनशां जावन ह्या संवसारांत जियोंक तिची कृपा आमकां मागून घेवया. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.